कोंकणी उलोय लंडन फुलोय एट आवाज रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK हांव वेलेन्सी डिसोजा गांवांत कालामुर्ची तुमचे मुखार सादर करता कवितेचे नाव नुस्तें गोंयकाराचे आवडीचे। कविता बरोवपी एंटनी कोरिया पिनकर कांदोलीम सायपे गोंय। तोरायकात कविता नुस्तें गोंयकाराचे आवडीचे। नुस्तें गोंयकाराचे आवडीचे गोस्ताचे। नुस्त्या विडे जेवण रुचना जावं ते बारीक कोरमोट व जिनसा तोरेचे। नुस्तें मारोग आसल्यार पासून बाजारांतलो भायर सरोंक जायना नुस्त्या विडे। नुस्तें गोंयकाराच्या जिविताचो एक भाग कसो। बेडभर उदकान देंवल्या शिवाय नुस्तें मेळना। बाजारांत नुस्तें मेळटाच पूण बोल्सांत वचोना। नुस्तें तर जायच म्हारगायेचे तोंड पडोवंक जायना। आदीं आमी नुस्तें जेवताले आनी शीत तोंडाक लायताले अशें आमकां आमचे जाणटेले सांगताले। दुडवांनी आनी वळखीन जी कामां जायना ती नुस्त्याच्यो गांठणी आनी वांकयो सागवातीक धाडून जायना ती कामां करून घेताले। आतां नुस्तें म्हटल्यार भांगार जाला। आसलेली नुस्तें खाता नासलेली शिवराकान जेवता। नुस्तेकार बाबडो केन्नाय सोराकान सादोयता। नुस्त्या बिणे जेवण काडना। नुस्त्या बिणे गोंयकाराची अस्मिताय वळखूंक मेळना। देव बरें करूं।